मडगांव पालिकेन सुक्या कोयरा खातीर 4 ट्रक हाडल्यात। ह्या 4 ट्रकांचे आनी एका जेसीबीचे मडगांवचे आमदार तशेंच भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत हांच्या हस्तुकी उक्तावण जाले। आरडीएक्स ब्युरो रिपोर्ट। जिल्ह्यात 4 ट्रक, एका ट्रकाची कॉस्ट अराउंड 18 ते 20 लाख आणि तिन्ही वटेन एका वटेन अनलोड जावपाचे, दुसऱ्या वटेनय तुका फाळके ओपन करून भायर पुश करपा जाता। असे 4 ट्रक घेतल्या, एक जेसीबी घेतला, जे 5 इक्विपमेंट्स तांणी आज हाडल्या, जे म्युनिसिपालिटीच्या एरियांत एकदम काम करपा खातीर बऱ्या पडटलें। जेसीबी तांचे कडेन सनसड्या वेले हाडचें पडटलें, वार्डांनी जाय जाल्यार इमर्जन्सी। ते आतां हे जेसीबी आशिल्ले कारणान ताणें थंयच्यानी जेसीबी हालोवपाचो प्रश्न पडपाचो ना। एक गजाल म्हणजे हातूंतल्यान कलेक्शन, हे 4 ट्रक चड करून तांणी म्हणलां की आतां ड्राय वेस्टाक दवरतले। ड्राय वेस्टाक ज्यो गाडयो आशिल्ल्यो त्यो सामक्यो हे जाले, तें केलें जाल्यार आनीक तातूंतल्यान बरें प्रॉब्लेम जातलें की ड्राय वेस्ट म्हणटा तो भायल्या भायर इजी जातलें डिस्पोज ऑफ करपाक। तांकां सांज धाडचें पडटा, ते स्टेडीयम घालचें पडटा, तें फास्ट जातलें आनी मातशें काम करपाक बऱ्या पडटा। जेसीबी कितले कॉस्ट आसा सर? जेसीबीचो 40 लाख, जेसीबी अराउंड 40 लाख। फंडेड बाय कोणी केलो म्युनिसिपल फंडांतल्यान घेतलेले? फंड म्युनिसिपालिटीच करतले न्ही, फंड कोण करतलो? गव्हर्मेंटा कडल्यान फाटली गव्हर्मेंट म्हणजे म्युनिसिपालिटीच न्ही। गोंयांतल्यो सगळ्यो म्युनिसिपालिटी ह्यो चडश्यो गव्हर्मेंटाच्या फंडिंगाचेर चलतात। हे तो सगळ्या रिपोर्टरांनी लक्षात दवरपाक जाय, कारण गव्हर्मेंटान फंडिंग जाल्यार ग्रांट्स, डेव्हलपमेंट ग्रांट्स बंद केले जाल्यार म्युनिसिपालिटी कडेन काम करपाक खंयच पयशे उरपाना। म्हणून आमी तांचे चडशीं कामां हांव थोडी PWDच्या मार्फत बी काडटा। कित्या खातीर? कित्याक PWDचे बजेट व्हडलें आसता, आमकां करपाक व्हडलेशें प्रॉब्लेम ना। पण खंयचे 15 फायनान्स खंयचे हेजेले जाल्यार तांणी कितें उरता तांचे 14 काबार जालें तांचे 14 आनी 15 काबार जालें। तरी पूण कितें सेवींग आशिल्लें तें सगळें हातूंत घाला मरे तुमी। 15चे कितें सेवींग आशिल्लें तें हातूंत घालता न्ही, हातूंत घालून घेतलें तांणी। ट्रक जे आमी ड्राय वेस्टाक लागून आज हांगा हाडिल्ले नवे घेतले, आजूच कालूच रजिस्ट्रेशन केलां तांचे गेल्ले विकास आनी आज तांचे सराच्या हातान लॉन्चिंग केलां। एक 4 ट्रक आनी एक जेसीबी। पयलींचे आमचे जे ट्रक्स आसा ते ऑलमोस्ट 15 वर्सां कंप्लीट जावपाक येयले कडेन आसात आनी तातूंतल्यान त्यो मागीर अबंडंट आमकां 15 वर्सां तरी चलोवपाक मेळना। सो ह्यो 4 गाडयो ड्राय वेस्टाक वतल्यो आनीक जेसीबी आमी जे कावन्सिलान स्पेशल रेजोल्युशन घेतिल्लें। नॉर्मली सिटीन कितें प्रॉब्लेम जालो जाल्यार कितें जालें एमर्जन्सी जेसीबी लागून सनसड्या वालो जेसी गार्बेजीक काम दोनी करतात, ते हालोवन हांगा हाडचें पडटलें। थंयच्यान येता म्हणल्यार तें काम बरोच टायम लागतलो, खुबसो डिमांड आशिल्लो। ते खास करून आमी स्पेशल मिटींग घेवन तो जेसीबी घेवचो अशें म्हणून थारायल्यान तो जेसीबी आज घेतला। हो जेसीबी ताज्या खातीर आमी खास एक प्रोफेशनल जेसीबीचो ड्रायव्हरय घेतला। ऑलमोस्ट आज मातसो फायनल करता ताजे आमी, हू इज अ वेल एक्सपिरियन्स ड्रायव्हर। आमकां जो जेसीबी नवो घेतला ना घेता, जेसीबी सनसड्यार घेतला तो 2 दिसांनी पंच जाता। जे ड्राय वेस्ट सिटीचे येता सर, येदे व्हडले वाशाचे खेळ लागता, व्हडले व्हडले कोंच लागता आनी 2 दिसांनी जेसीबी पंचर जाल्लो वता। सो ताका लागून जेसीबी अवेलेबल सिटीक आमचे अवेलेबल जाय, ताका लागून हांव जेसीबी घेतला। आज ताजें शुभ हस्ता सराच्या हातान जाल्ले कडेन आसा। म्हाका दिसता इतलें करता आसतना सरान आतां आपल्या भाशणान सांगलां, सरान तुमी विचारलें खंयचें फंडींग, सरकाराच्या हेल्पा शिवाय म्युनिसिपालिटीचें कांय चलूंक ना। मॅक्झिमम हेल्प सरकारा कडल्यान जायच पडटा, कारण फायनान्साचे जे ग्रांट्स येतात आमचे म्युनिसिपालिटीचो पगारच म्हयन्या कडेन कोटी जाता। प्लस 2 डोर टू डोर एजन्सी आहा, तांचो पगार 26 लाख रुपया, म्हणजे 52 लाख रुपया आसा। म्हणजे 3 कोटी 2 लाख रुपया आमकां म्हयन्याक सामकें रेडी दवरचें पडटा। तातूंतल्यान बाकीचे म्युनिसिपालिटीचे व्हेहिकल्स मेंटेनन्स म्हूण, हे मेंटेनन्स म्हूण, इंटरनल खर्च म्हूण जवळ जवळ 4 कोटीचो खर्च म्हयन्याक वता। पयशे लागता, आमकां रेडी दवरचे पडटा। 25 तारीख जाले की 4 कोटी रेडी दवरचे पडटा। तातूंतल्यानच ह्यो 4 गाडयो ज्यो आमी आयज उक्तावण केला सराच्या हातान, हांव सगळ्या कावन्सिलाच्या वतीन मडगांव नगरपालिकेन तांच्या सराच्या काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा।